फाटले कांय दीस सिवरेजीच्यो घाणी येता म्हण लोकांची कागाळ आशिल्ली। त्या प्रमाण बारीकसाणेन नियाळ करतकर सिवरेज खात्याचो जो पंप हाऊस आसता ताची घाण ऑरेम क्रिकांत सोडिल्ल्याचें सजमलें। हातूंतल्यान दुयेंतां पसरची न्हय म्हण खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी कावन्सिलर शुभम चोडणकरान केल्या। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। एक्चुअली कितें जालें की फाटले 4 दीस सामके म्हणजे लोकांचे कंप्लेन्स येवपाक लागलेली की खूब सॅवेजीची घाणी येता म्हणून। आणि आज हांवूय ते 2-4 दीस जाले वॉच दवरून नासलो की आज म्हाका सारको एक रिलीज पॉयंट मेळ्ळो जो पळोवन हांव इतलो सरप्रायज जालो की सॅवेज डिपार्टमेंटाचो हो जो फाटल्यान जो पंप हाऊस दिसता थंयच्यान सारकी लिकेज एक येयलेली आसा आनी सारकी ती ऑरेम क्रिकाक डायरेक्ट सोडलेली आसा। त्यामुळे हांवें पयलीं आमचे म्युनिसिपालिटी कमिशनर आनी तेणीन धाडिल्ली आमची टीम तांकां सांगलें, सॅवेज डिपार्टमेंटाक सांगलें आनी ताबडतोब बाबडो येयलो ना न्ही आनी तेणेन आपूण कितें आसा पळय तें रेक्टिफाय करून हे करता म्हूण सांगलें। पूण फाटल्या वर्सभराचो अनुभव जर पळयत वर्स न्हू मायजूच जाल्यार सॅवेज डिपार्टमेंट म्हणजे जायत्या जाग्याचेर फेलियर ठरलेले आसा आनी खूब कडेन हांचे रिलीज पॉयंट हांवें एक्सपोजूय केल्लेले आसा। म्हाजे कडेन जाय जाल्यार आनीकूय व्हिडियोग्राफ आहा। हांवें त्या वेळार हांवें म्हाका कावन्सील मिटिंगेकूय फाटली 1.5 म्हयनो पयलीं जेन्ना जाल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचोय जे तेंच्या अधिकाऱ्यांनी येवन जो हांगा सॅम्पल्स घेतलेले तेजे रिपोर्ट्स काही नेगेटीव येयला असो म्हाका हे मेळ्ळो आसा। तो एक मोठो हेल्थ कन्सर्न आहा। फाल्यां काही हातूंतल्यान वेगवेगळी दुयेंतां निर्माण जावंक शकता म्हूण हांव मागता की डिपार्टमेंटान बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें किंवा ह्या प्लांटाचेरूच तुम्हाला खबर आहा प्लांटाचें काम चालू आसा आनी तात्पुरती वेवस्था ही सगळी सॅवेजाची दुसरे कडेन केल्लेली आहा। त्यामुळे दुसऱ्या वेवस्थेचेरूय लोड येयलेलो आसा आनी वयता थंयसर फाटले 3.5 वर्सां सादारण जायत येयली की वयता थंयसर सॅवेज ही जायते कडेन रिलीज केल्लेली आसा आनी तेजे गंभीर परिणाम जावच्या पयलीं डिपार्टमेंटान एक्ट जावचो ह्या खातीरूच आयज हांवें तांकां परते हाडून हो परतो विशय दाखयलेलो आहा। फाटले 15 दीस पयलीं मेयर आनी हांव वचोन आनीक कडेन इन्स्पेक्शन केल्लें थंय दाखयल्लेलें आसा। ही अल्टिमेटम म्हणटा असो नाजाल्यार फुडें आमकां कितें ती स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली। पळयत जाल्यार तशेंच दिसता। आतां कितें आसता धरून वॉल्यूम कितलो सोडटा तेजेर आहा। जेन्ना हांवें तुमकां फोन केल्लो तेज्या उपरांत तुमी हांगा पावतना अर्दवर गेले की हांव येयल्या उपरांत हांव पयलीं ऑफिसरांक फोन करता हे करता तेज्या उपरांत इल्लो फ्लो कमी जावपाक लागलो। म्हणजे तुमी सुद्दां येयला काट पळयत जर न्हू कितले वयर वेट जाल्लेले आसा तेजे वयल्यान तुमकां कळटा की हो म्हणजे आमी जेन्ना हांगा येयल्या उपरांत तो रिलीज खंय तरी कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न केला। म्हणजे स्लो सोडत जाल्यार तो कळचत ना न्ही। तो स्लो रिलीज म्हाका दिसता 24 वरां सोडलेलो कसो कळटलो। आनी दर्याची हांव ऑरेम क्रिकाचे 2 भाग म्हणटा, एक मोळा सायड आनी एक पाटो सायड। मोळा सायडीन कितें जालां पळय तें हांवें 15 दीस पयलीं ते कन्सर्न इंजिनियरांक घेवन दाखयलेलेच आसा आनी आयज हांव EDC सायडी वयले दाखयता। म्हणजे कोण रिलीज करता जर कोण फेलियर जाला जाल्यार केवळ पयल्यार हे सॅवेज डिपार्टमेंट जाल्लेले आसा। हांव तरी मागता हेंचे कडेन बेगींतल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो।